राती 2:55 कॉल येलो. हां सर. आम्ही इमिजिएटली टर्नआउट केली आणि विदिन 15 मिनिट्स टर्नआउट जाल्यार कम्प्लिटली आगीन हे रुद्र अवतार घेतलेलो. ओके सर. आमकां गाडी घालपाक कशीच आमी खूब ट्राय केली. हांवें एक गाडी घातली सुद्दां, पण गाडी आमची मोडली भितून रोमली आनी हे जायना, पालोवपाक मेळना. तरी आमी बकेटीन बिया उदक मारून लोकांच्या मदतीन आणि आमचो आमदार सामजीत भाई स्पॉटार प्रेझेंट आसलो आणि त्याच्या सहकार्यान त्याच्या गायडन्सान सगळे आम्ही फूल रातचे 4 जायसर ती आग कंप्लीट केली. सर कितें लॉस जाले ह्युमन इंजुरी बी तशें कितें ना, ह्युमन इंजुरी कांयच ना. सगळ्यांक आमी मॅनेज केले सगळे. ओके. आणि कितें लॉसीस सर? लॉसीस मे बी अजून नॉट एस्टिमेटेड केला, आयडेंटिफाय जावंक ना. तरी पण 4 ते 5 लाख जातले. आणि राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगा हो लायटीचो खांबो आसा, ते लायटीच्या खांब्या वचून कितें स्पार्क जालो आणि तो थंय हांगा शेड आसा, त्या शेकाचेर पडलो आणि थंयसर उजो लागलो. आमचे 2 स्टाफ हांगा बसलेले, तेंच्यांनी तो पळयलो. तो तांकां बारीक दिसली म्हणटकूच ते पळयले आणि आपल्या स्टाफाक सांगपाक गेले की अशें आसा. मग तो स्टाफ आणि भायर सरता म्हणसर तो आग व्हडली जाली. व्हडली जाताच तेंच्यांनी आपल्या ओनराक हें केलें. हेका लागता म्हणसर फुडल्या शेका गेली, तेचे फुडल्या शेका गेली. तेव्हा मागीर सगळ्यांनी एकामेकाक फोन मारून सगळे आमच्या गांवा वाड्या वयले लोक आसले पळय ते सगळे आमी हांगासर धांवन येवन आमी खूब प्रयत्न केले आग नियंत्रणान हाडपाचे, पण आग खूब व्हडली आसलेली, तेतून शक्य जालें ना. पूण तरी पण थोड्या काळान आमचे सगळे भुरगे जास्तीशे येवन सगळी ही आमी आग घालोवपाक समर्थ जाले.